नमस्कार. आम्ही फोंड्या आसा जे जाग्यार फिनोलेक्स कंपनी आसा MRF कडेन तिसकार उसगांव. ते फिनोलेक्स कंपनीचो जो महाराष्ट्राच्यान ते कॉपर वायर घेवन एक ट्रक येतालो. जेन्ना जेन्ना लोड केला तेन्ना जवळ जवळ 26 टन आहलेलो गाडी सकट धरून 26 टन कॉपर आहलेली गाडयेन. आनी जेन्ना फिनोलेक्स कंपनी ती गाडी पावली आनी परत जेन्ना टनेज केली तेन्ना 2.5 टन जवळ जवळ 2.5 टन कमी मेळ्ळो. म्हळ्यार 2.5 टन जी कॉपर आसा ती गायब जाल्ली आसा. आनी जो ट्रक ड्रायव्हर येयल्लो अशोक म्हणून ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो तो फरार जाल्लो आसा. आनी पुलीस ताका इन्वेस्टिगेट करता. आनी दुसरी म्हणल्यार पुलिसांची म्हायती प्रमाणे जावं कंप्लेंट दिल्या त्या आदाराचेर तेणी लांजा हे भितर चिपळूण महाराष्ट्र लांजा हितून भितर ते केबल गायब जावपाची शक्यता आसा अशी धरलेली आसा. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान पुलीस तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.